नमस्कार. सत्तागृहातल्या या निमणीत 2 डिबेट्स आम्ही करतात. तुम्ही कितलेशेच प्रोग्राम पहिले पुरा इलेक्शन मेरेन 2 महत्वाचे विषय जे या इलेक्शना भितर गाजतात. तातूंतलो पयलो म्हळ्यार मायनिंग आणि दुसरो म्हळ्यार कम्युनलिझम आणि सेक्युलरिझम. हे पयली डिबेट जे आम्ही करतात ते मायनिंगाच्या विशयाचेर. आणि मानेस्त म्हजे बरोबर आसा आता स्टुडियो भितर जे खंयच्यान जाल्यार खंयच्यान ह्या विशया कडेन संबंधित आसात आनी ह्या विशयाचेर खोलायेन भासाभास केल्या हाजे पयलीं अभ्यास केला. आणि एकूण जे मायनिंगाच्या विशयाचेर राजकारण जाता ते राजकारण कितले खरें कितले फट आणि मुद्दे कितले तथ्य आसा आणि कितले मुद्द्यां भितर तथ्य ना ह्या गजालींची आमी भासाभास करतले. पयली आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे आमदार आणि फुडारी प्रमोद बाब सावंत. स्वागत तुमचे. नमस्कार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीच्या युवा फुडारी आणि तांचे स्पोक्सपर्सन सुनील बाब कवठणकर. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर बाज ओनर्स असोसिएशनाचे व्हायस प्रेसिडेंट चंद्रकांत बाब गांवस. स्वागत तुमचे. चौथे आसात म्हजे बरोबर तांकां तुमी मायनिंगाच्या विशयाचेर सदांच मिनेराची वटेच्यान बाजू मांडटना पळयला ते हरीश बाब मेलवानी. स्वागत तुमचे. पांचवे आसात म्हजे बरोबर मशीन ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष संदीप बाब परब. स्वागत. आणि 6वे आसात म्हजे बरोबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट जशें म्हणटात ते क्रिस्तोफर बाब फॉन्सेका जे फाटली 2 वर्सां ह्या आंदोलना भितर झगडतात. स्वागत तुमचे. हांव सुरवात क्रिस्तोफर बाब तुमचे कडच्यान करता कारण तुम्ही आंदोलना भितर येत आसात. सद्याक सगळो बोवाळ चल्ला की मायनिंग कोणी बंद केलें, काँग्रेसीन बंद केलें, बीजेपीन बंद केलें, NGOनी बंद केलें, कोणी बंद केलें ह्या हाजेर चलता. तुम्ही जेन्ना ह्या एकूण विशया कडेन आतां पळयतात कारण आतां निमणे लोक वचून मत जेन्ना मारतले तेन्ना हे सगळे प्रश्न म्हत्वाचे, हे बेजीक प्रश्न म्हत्वाचे थारतले. तुम्ही ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? कोणें बंद केलें, जबाबदार कोण? पयले सुवातेर ह्यो मायनिंग बंद जावच्या पयले जसो ह्यो प्रश्नाचेर डिवेलपमेंट जालो तातूंत आमी फाटले पॉलिटिक्स गोंयचे पळोवचे पडटले. काँग्रेस सत्तेर आसलेली आनी काँग्रेसीक आड उडोवपाक सर्व तरेचे प्रयत्न BJP करतली. आनी त्या वेळार काँग्रेसीनूच ह्यो शाह कमिशन नेमलो. आनी हे जेन्ना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट त्याच टायमार जेन्ना इलेक्शनां जालीं तो रिपोर्ट भायर सरलो. पूण ताच्या पयलें बाब मनोहर पर्रीकर ताणें PAC रिपोर्ट हासील केलो असेंब्लीन आनी तातूंत शाह कमिशन रिपोर्ट येवच्या पयलें मायनिंगेचेर इंडिक्टमेंट घालो. सांगलें हे चोरलें, तितले चोरले, तितले फुटी. तें जालें. त्याच बरोबर कांय धार्मीक संस्थे आनी कांय NGO फॉरेन फंडेड ते सुद्दां ह्या मायनिंग विशयाचेर बोबाळ करूंक लागले. दीस रात इल्लीगल जो मायनिंगेचो धंदो गेल्या 50-60 वर्सां 70 वर्सां गोंयांत चलता तो दर दिसा इल्लीगल म्हणीत रावले. जशें हिटलराचो गॅबेल्स 1000 फावटी असत्य सांगले मागीर ते सत्य जाता तशी परिस्थिती जाली. तुम्ही म्हणटात जबाबदार कोण? तिन्ही पक्ष जबाबदार. पयल्या सुवातेर मिस्टर मनोहर पर्रीकरी हातूंत एकठांय येयलो, जोडलो आनी हे सगळे कॉम्युनात जाले. आनी BJP आनी हे सगळे येवन हे धार्मीक संस्था हांव हांगा चर्चाचेर मुद्द्याचेर चर्चा करपाक बसला. हांव हांगा बेश्टो वादविवाद करपाक बसोंक ना. आयच्या डिबेटीन सत्य कितें आहा तें भायर सरपाक जाय. बरें. लोकांक कळपाक जाय. सो सांगपाचें म्हणल्यार क्विकली हातूंत पयलो नंबर 1 आरोपी आनी गुन्हेगार तो जावन आसा BJP. I'll object for this. I'll object. साथ दिल्लो काँग्रेस पार्टी. ओके. आनी हाच्या फाटल्यान तत्व आहा कित्या खातीर हें जालां. क्विकली ह्या खातीर मिनेरांक धरप तेंची शेंडी आपल्या हातीन धरप. पॉलिटिकल. बरें. ही पॉलिटिक्स. You wanted to respond. Yes.
तुम्ही जो म्हटलो पळय न्ही पयलो गुन्हेगार कोण आसत जाल्यार राज्य सत्तेन तेन्ना राज्य करताली काँग्रेस ही पूर्णतः जबाबदार आसा. अपोजिशन लिडर म्हणून सीएम जेन्ना ते जे इल्लिगल मायनिंग करतालो पळय तेजेर ऑब्जेक्शन हाडप हे तेजें काम आशिल्लें आणि पीएससी रिपोर्ट तयार केला आसात. हांव म्हणटा जेन्ना सप्टेंबर 2010 शाह रिपोर्ट कमिशन कोणी अपॉइंट केलें तर काँग्रेसीने अपॉइंट केल्लें आसा. ऑलरेडी सांगला ते बरोबर आसा. ओके, मागीर तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही मनोहर पर्रीकराक ब्लेम करूंक शकना. ज्या रितीन ते पार्लमेंटान प्लेस करपाक जाय आशिल्लें तेच्या पयलीं कॅबिनेटान एप्रुवल घेवपाक जाय आशिल्लें. सेंट्रलांतल्या काँग्रेसीन कॅबिनेटान एप्रुवल घेवंक ना, ताजेर डिसिजन्स कितें जावपाक जाय हें मांडूंक ना. डायरेक्टली तेच्यांनी पार्लमेंट हावजान मांडलें आणि पार्लमेंट हावजान मागल्या उपरांत तेच्यांनी स्टेटीक विचारलें की तुमी हाजेर कितें करता काय म्हणून. तेंच्यांनी जर स्टेप वायज ते केल्ले आसत जाल्यार शाह रिपोर्टाचेर बाबा कॅबिनेटीन एप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें काँग्रेसीन आणि तुमी ह्यो स्टेप्स घेया हे सांगपाक जाय आशिल्लें. डायरेक्ट लीक केलं. तुम्ही कितें म्हणटात? तुम्ही जबाबदार न्ही जाल्यार जबाबदार कोण? माझे म्हणणे तर असा सरळ सरळ काँग्रेसीन हे मॅटर रॉंगली हँडल केले. नॉट काँग्रेस ओनली, नॉट काँग्रेस बट त्याच्या बरोबर एनजीओ जे आसा हे तितकेच जबाबदार आसा. कारण ज्यांच्यांनी सुप्रीम कोर्टान केसी फायल केल्यो त्योय तितक्यो जबाबदार आसा. जर काँग्रेसीन व्यवस्थित रित्या मॅटर हँडल केले, शाह रिपोर्ट बसयलो ओके आमचें कांयच म्हणणें ना. शाह रिपोर्ट तेंच्यांनी जर स्टेप्स सांगलेल्यो स्टेट गव्हर्मेंटाक ह्या स्टेप्सीन तुमी हे सोड्यात विशय जाल्यारय सुट्टालो. बट जे एनजीओ जे आसा हे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टान जे गेले पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा. सुनील हांव तुमकां घेता कारण डायरेक्ट काँग्रेसीचेर घेतला. सो ते म्हणटात की तुम्ही म्हणटा काँग्रेस सामकें. सो पयली गजाल तुम्ही शाह कमिशन नेमलें. दुसरी गजाल तुम्ही कॅबिनेटात हाडनासतना डायरेक्ट पार्लमेंटा भितर हें केलो, अहवाल मांडलो आणि मागीर इसी सस्पेंड केलो, रिपोर्ट लीक केलो. ओके, हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? म्हाका दोगांयकूय क्लियर करपाक दिसता की एलिगेशन्स करप एक दुसरें आसा. जो विशय सुरू जाल्लो की मायनिंग बंद कोणें केलें, जबाबदार कोण? जबाबदार कोण, बरोबर कोणें केलें हो विशय डिबेट जालो. कित्याक आतां परत शाह कमिशनचें डिस्कशन करतना पीएसीचो रिपोर्ट कित्याक डिस्कस करना आमी हांगा? कित्याक म्हाका तरी खबर आहा की मनोहर पर्रीकर जो आज मुख्यमंत्री आसा तो तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आसलो. पीएसीचो रिपोर्ट घेवन अख्खे हाऊसभर नाचतालो तेन्ना. सगळ्याक डेली बॉब मारतालो प्रेसाक. इल्लिगल मायनिंग केलें. पण पीएससी रिपोर्टा खातीर मायनिंग बंद जालें. आयक म्हाका उलोवपाक दी न्हय. तेन्ना सगळो बोवाळ चल्लेलो की इल्लिगल मायनिंग जालें. आतां जर शाह कमिशन रिपोर्टाचेर आमी आयले, तुम्ही म्हणटा काँग्रेस गव्हर्मेंटान इफ देर जर सगळे कडेन जर बोवाळ जाता कितें तरी इल्लिगल जाता जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनी गव्हर्मेंट टू अपॉइंट अ कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ओवर देर. दॅट इज वॉट काँग्रेस गव्हर्मेंट डीड. बट हू वॉज रिस्पॉन्सिबल टू एस्कलेट दॅट प्रॉब्लम फॉर पॉलिटिकल गेन्स? तांच्यांनी ताजो इम्पॅक्ट, नेगेटीव इम्पॅक्ट सोसायटीचेर आणि जो वर्किंग क्लास आसा ताजेर, लेबर्साचेर, मायनिंग डिपेंडंट जे ट्रक ओनर जावं, बार्ज ओनर जावं, मशिनरी ओनर, ताजेर इम्पॅक्ट कितें जातलो एसेस करूंक ना. फक्त तांचो एक लक्ष आसलें ना भारतीय जनता पक्षाचे सत्तेर येवपाचे. त्या खातीर लेफ्ट रायट आनी सेंटर. माझे म्हणणे पळय जेन्ना स्टेटीत तुमचे गव्हर्मेंट काँग्रेसचे गव्हर्मेंट आशिल्लें जेन्ना पीएससी रिपोर्ट जर केला आसत, शाह कमिशन अपॉइंट केला आसत, जेन्ना ते कंट्रोल करप, इलिगॅलिटी कंट्रोल करप हे तुमचें काम आशिल्लें. तेन्नाचे जे एनजीओ जे कोर्टान वयताले तेन्ना व्यवस्थीत रित्या जर कंट्रोल केल्ले आसत जाल्यार फुडें स्टेप्स जावची नासली अशेंय म्हाका दिसता. शाह रिपोर्ट तुम्ही जेन्ना प्रेजेंट केलो तो शाह रिपोर्ट तुमच्या कॅबिनेटान घेवपाक जाय आसता आणि कॅबिनेटान स्टेप्स सांगपाक जाय आशिल्ल्यो स्टेट गव्हर्मेंटाक तेन्नाच सांगपाक जाय आशिल्ल्यो. 2010 जर शाह कमिशन अपॉइंट केले, 2011 तुमकां रिपोर्ट जर मेळ्ळो आसत, तुमी स्टेट गव्हर्मेंटाक तेन्ना स्टेप्स सांगपाक जाय आनी कंट्रोल करपाक जाय आशिल्लें. ते कंट्रोल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी फेल्ड. बरोबर आसा. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणून मुखाल्ले सगळे जाले. ओके सो आता परत आजपाक जस्ट बाकीच्या घेता न्ही. तेन्ना तुम्ही आयकलें तिन्ही राजकीय पक्ष, क्रिस्तोफर बाबूय सध्या इलेक्शन म्हणटे राजकीय पक्ष कसो दिसता. तुम्ही कोणाक जबाबदार धरतात? तुम्ही कोणाक जबाबदार धरतात? पळय प्रमोद बाब, तिन्ही राजकीय पक्षान कोणाक जबाबदार धरपाक ते धरले. पण हांव एकूच सांगता, जेन्ना 2010 शाह कमिशन हे काँग्रेसीमुळे आयले आणि त्याच्या उपरांत हे आयल्या बरोबर डीएमजीक इन्स्ट्रक्शन दिले गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान 27 सप्टेंबर 2011. कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें की सर्क्युलर काड, कितें काड की जे डम्प्स वचपाचे आसा भायर ते वचपाचे न्ही, बाय वे ऑफ डम्प्सांतलो कार्गो भायर वचपाचो न्हू. सो बार्जवाल्यांचो बिझनेस गेलो, ट्रकवाल्यांचो बिझनेस गेलो. 10 and 11 54 मिलियन टन पळय जाल्ले, ते 11-10 ड्रास्टिकली गॉन डावन. आणि त्याच्यामुळे आम्ही ट्रकवाल्यांनी, बार्जवाल्यांनी, मशीन ओनरांनी, डिपेंडंटवाल्यांनी सगळ्यांनी जाणकारांनी केदो व्हडलो विराट मोर्चा काडलेलो की ते डम्प्स आसा ते सर्क्युलर तूं विड्रॉ कर, ते सर्क्युलर तशें दवरूं नाका. आणि शाह कमिशन हाडलो तुवें तुज्या गव्हर्मेंटान, अशें आमी राजकीय भाशा उलयना पण आमकां त्रास जाता म्हणून सांगतात. त्या पासून खरो त्रास जावपाक सुरवात केलो. मूळ शाह कमिशनान मूळ कारण ड्रास्टिकली
54 मिलियन ते 40 मिलियन टन जाले आणि त्याच्या उपरांत मागीर मूळ शाह कमिशना भितर आहा. मूळ शाह कमिशन आणि मूळ गोंयचो पयलींचो चीफ मिनिस्टर आसा. बरें बरें ओके. बिफोर कमिंग टू मिलवानी बाब, आता ह्या सगळ्या हातूंत भितर लास्टाक बिझनेस करताले तुमी, लोक डिपेंडंट आशिल्ले, तुमी सगळी भाशा आयकली, लास्ट संदीपा म्हऱ्यार वचची पयलीं तुमी कशें पळयतात ह्या एकूण प्रकरणा कडेन? आतां पॉलिटिक्स आमी सायडीक दवरया. पॉलिटिक्स एक गोश्ट जाली. जो PAC रिपोर्ट जालो, जो शाह कमिशनाचो रिपोर्ट जालो, इट वॉज विदाउट कन्सल्टेशन ऑफ इंडस्ट्री एट टोटली इन आयसोलेशन. बोथ द रिपोर्ट्स वर प्रिपेर्ड. दोन्ही रिपोर्ट सांगता मिन्यार चोरयेचो माल वयता, इल्लिगल वता. हितून निदान त्या मनशाक तरी विचारूंक जाय, अरे बाबा तूं कितें सांगता, तुजें कितें मत आहा? म्हाका जर विचारिल्लें जाल्यार टोटल एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम फेल जाल्लें टोटली. कित्याक इतको लोड घेवंक शकनाशिल्ले. हांव म्हणटा पार्शली. Okay. Mark my words. Okay. I am not involved in the politics at all. I am speaking only as a businessman. ओके. आता जेन्ना हांव वेवसाय करता, कदाचित हांव चुकता, तूं म्हाका सांग न्ही, अरे बाबा तूं हांगा चुकता. आतां आमी पळयता FIR फायल जाल्ली आसा, कितकेशे FIR फायल जाल्ले आसा, कितकेशे लोक अरेस्ट जाल्ले आसा. एक्स डायरेक्टर मायन्स अरेस्ट जाला. जेन्ना टोटल ब्रेकडावन जाली तेन्ना हे सगळें घडलें न्ही तेन्ना. So government machinery which is supposed to regulate, it is not one person's job, it is not the chief minister's job to regulate the country or our state. It is the government bureaucracy which was there, was not capable of taking that load. आमचे जे 20-22 मिलियन वयताले ते 53 मिलियन पर्यंत पावले. कितको हालचाल जालो, कितको मुवमेंट जालो, कितको इन्वेस्टमेंट जालो. तेन्ना जर ब्युरोक्रेसीन एक इंडिकेशन दिल्लें सरकाराक, बाबा अशें अशें इलिगॅलिटी चलता, फर्स्ट NOC चलता, म्हज्या नांवार 2 बोटी गेल्या न्ही, म्हाकाच खबर ना. बट ते दिताले कोणाच्या तरी आशिर्वादानच दिताले न्ही. दॅट इज ट्रू. आमी म्हणटा ब्युरोक्रेसीन सांगपाक जाय ते आशिर्वाद आसता. हांव पॉलिटिक्सान वचोंक सोदिना हांव आनी म्हणटा हांव ते उलोवचोय ना. एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून तेजेर खंय तरी जबाबदारी आसपाक जाय. ब्युरोक्रेसी first of all bureaucracy is responsible. They have given you the wrong signal. Maybe today you are ruling, yesterday somebody else was ruling. Ruler has got totally wrong signal. Absolutely his decisions will come wrong. आयज जर हांव म्हजे बिझनस चलयता आनी म्हजे मॅनेजर जर म्हाका रॉंग इनपूट दिता, माय आउटपूट विल बी रॉंग. सो दॅट इज वॉट वी हॅव सीन. तुम्ही जज करप हे महत्वाचे आसा न्ही. ते ज्या टायमार जे गव्हर्नमेंट चलयताले तांच्या तेजेर लक्ष आसपाक जाय. तूं तांच्या तोंडांतल्यान कितें आयकुपाक सोदता की दिगंबर कामतीची चूक म्हणून? ऑफकोर्स तेन्नाचे गव्हर्नमेंट ही चूक आसा. अल्टिमेटली पळय, एज द हेड ऑफ द कंपनी जर हांव जर खंय चुकलो जाल्यार अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मायन. So ultimately responsibility falls on the chair of chief minister. Before going to संदीप, म्हाका सांग, अल्टिमेटली एक गजाल तूं मान्य करता की भरपूर घाण जाली तुमच्या टायमार. अल्टिमेटली ते जे मूळ आसा ते खंय तरी त्या घाणी भितर आसा. हांवें आतां सेकंड टायम मान्य करपाची गरज ना. आमचे पार्टीन हाजे पयलीं मान्य केला की चुको जाल्या. पण हाजे बरोबर म्हाका हें सांगपाक जाय की तेन्ना इल्लिगल मायनिंग चलतालें, हाजो अर्थ हें न्ही की एंटायर मायनिंग स्टॉप करपाक काँग्रेसचो हात आसा. मायनिंग जे स्टॉप जाला ताका कंप्लिटली एटलीस्ट 90% जबाबदार मनोहर पर्रीकर. 90% जबाबदार. 90% तो जबाबदार. ऍडमिनिस्ट्रेशन तुमचें. ऍडमिनिस्ट्रेशन आमचें नाही. सरकार तुम्ही सरकार तुमचे शाह पण तुम्ही केला आणि तुम्ही मनोहर पर्रीकर जबाबदार कसो? 12 सप्टेंबर 2000 See, he will not agree, though he is a Bar Owners Association, he is an executive member of Bharatiya Janata Party. He will always try to target Congress party. And see, it is not आज एक व्हिडिओ सगळ्या चॅनलांचेर सगळे लेट मी मेक वन पॉइंट. तो व्हिडिओ प्रमोद बाब म्हणटा ते हांव मानता की व्हिडिओ तुम्ही केला. व्हिडिओ आम्ही करूंक ना, व्हिडिओ आम्ही सर्क्युलेट केला जायत, पण तो व्हिडिओ आम्ही डॉक्टर करूंक ना. दॅट इज ओरिजिनल व्हिडिओ वेरीन मनोहर पर्रीकर छाती ठोक सांगता मायनिंग आपण बंद. ओके, 90% दोष तो मनोहर पर्रीकराचे घालता. तुमकां पडटा? I don't agree. It all, see, remedial process starts first by accepting the problem. As a doctor you will know that we have to accept we have some problem. आता झाले न्ही, बंद झाले, आता ताका जितो कसो करपाचो ते उलोवया न्ही. But you cannot do that until you start accepting that yes there was a problem. Once you accept, diagnose that problem. then you diagnose that problem and take out the steps. No. ओके, तुम्ही कशे पळयतात या सगळ्या हाजे कडेन? तुम्ही इतलें सगळं आतां आयकलें. हो, आमी आतां इतलें आयकलें की आतां हें इलिगल जालां हें म्हणटा. आमी गोवा गव्हर्मेंटाक विचारलें तुमी बंद कित्याक केलें. आमकां मनोहर पर्रीकरान सांगलें जें इलिगल जालें तें खंय तरी जाग्यार हाडपाक लागून आपल्यान टेम्पररीली सस्पेंड केला